आयज आमकां देवाची बरी खबर कितें म्हणून घेवन आमच्यान जिवंक जाता. आमचो रिस्पॉन्स देवान आमकां आपल्या सारकी केल्ली आसा, पूण ताचे सारकी आमी जिवंक जाय जाल्यार ताचे येवजणे प्रमाणे आमी जिवंक जाय. ताची येवजण आमकां कशी कळटली? आमची चिंतनां आसतात न्हय, ती आमकां दिशा दितात. आतां ही चिंतनां हुंयचुत्तान उपजवतात ती पळोवंक जाय. खूब फाटी ती आपलेपणांतली, म्हाका व्हड जावंक जाय, म्हाका तें करूंक जाय, म्हजें नांव व्हड जावंक जाय, हे भाशेन आपलेपणांत आमी जियेता आनी आमची चिंतनां ही दिशा आमकां दिता. पूण ते ऐवजी आमी तर हे भाशेन चिंतत देवाक म्हजे सगळें कितें केल्लें जाय, देव म्हाका कोण म्हणून घडोवन हाडूंक सोदता काय, हे तर प्रश्न आमी देवाक केली, तो आमकां रोखडीच आमची मोत त्या वतीन घडोवन हाडटलो आनी आमकां भितरल्यान शांती मेळटली आनी आमी उर्बेस जातले. आतां पळयात, लोकांक सगळें दिल्लें देवान, सगळें ताणें केल्लें, पूण तरी पूण ती आपलेपणान जिवंक लागली म्हणटच ती काळोखान जिवंक लागली. तांकां मागीर आनी दिश्टी पडना, कोणें कितें सांगलें तो ती नाकारतात. आनी अशें जाता आमच्या जिवितान. कोणानूय तूं आमकां कितें सांगलें, तूं सारकें करिनाय, हे भाशेन करूंक जाय, आमी रोखडीच नाकारता, रागान बसता आनी तांकां मागीर पयस कोत्ता. पूण मारयेन कितें केलें? देवान तिका निवडली, तिका घडोवन हाडली, पूण तिचो सहकार सदांच आसलेलो. ती सदांच चाकोर कशी आपूण जियेताली आनी देवाची येवजण कितें पळय ती कोत्ताली, जें करूंक जाय तें बरे भाशेन कोत्ताली. आनी हाका लागून ती कृपेन बरोवन देवान तिका देवाच्या पुताची आवय केली. म्हणटत हें कशें घडलें तें आमी आयकलां. जेन्ना देवदूत तिचे सुशें आयलो आनी तिका सांगलें, तेन्ना तिणेन आपल्या मनांत ही चिंतना हाडली, हांव आंकवार, हांवें आजून दादल्या लागीं संबंद घडूंक ना, हांव कशी गर्भेस जातली? तर मागीर देव मागीर भितरल्यान तिका कळीत कोत्ता दुता वरवीं आनी सांगता, पवित्र आत्मो येतलो आनी पवित्र आत्मो हें तुजें सगळें घडोवन हाडटलो. कित्याक? देवा लागीं कितें जायना म्हणून ना, आमच्या लागीं जायना, पूण देवा लागीं सगळें जाता म्हणटच हे भाशेन तिणें स्वत मानलें. आनी ती म्हणूंक लागली, वय तुका जाय पळय तशें कर, हांव तुका पूर्णपणे खुरपेन बरोवन सहकार कोत्ता, हांव चाकोर जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे. हो सदांच आमचो रिस्पॉन्स जावंक जाय. आनी ती आमचे सारकिली आसून हो रिस्पॉन्स दिलो आनी ती मागीर देवाची माय जाली आनी हो देवाचो पूत राजा सगळ्या संवसाराचो आनी स्वर्गाचो. म्हणटच ती राणी जाता, कित्याक ती राजाची माय. आनी हे परी आमी सगळीं तिच्या आसऱ्या खाल जिवंक जाता. ती आमचो बरो सांबाळ कोत्ता, राणी कशी आनी माय कशी, आनी देवाची माय कशी आनिकूय ती आमचे बसत मागता आनी सांबाळटा. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, ही बरी खबर आमी धरया आमच्या मनांत. जेन्ना देव आमकां भितरल्यान सांगता, आपल्या उतरांतल्यान कितें कळीत कोत्ता, दुसरें आमकां कितें सांगता, तेन्ना आमी ताका आजीर जावया. कितें म्हणलां पळय तें आमचे मदें कितें कसली भावना उत्पन्न कोत्ता, ती भावना आमी रोखडीच देवा सुरी धरूंक जाय. आनी तो मागीर आमकां शांत कोत्तलो आनी आमकां स्पश्टपणी दाखयतलो कितें आमी उडोवंक जाय, करूंक जाय पळय तें. आनी हे भाशेन आमी तिचो मनोभव सदांच पोत करून जिवया. हांव चाकोर, हांव व्हडलो म्हणची तर तें जावचें ना. साकराचो बेस, सादेपण, निर्मळपण आनी नम्रतायपण. आनी मागीर देवाक जाय पळय तशें तो आमकां दाखयतलो आनी ते प्रमाणे आमी करूंक लागतले. आनी दुसरीं खुशाल जातलीं. पूण हातून कितें जाता,
आमी आमकां महिमा हाडिना, बापाक महिमा हाडटा. जेजू सोबे आमी सगळें कोत्ता, कित्याक जेजूच बापाक व्हड महिमा हाडटा. आनी आमी ती भाशेन ताची आत्यारां जाता, ताचे सारकें जाता आनी सायबीण माय आमची माय कशी आमी जियेता. सगळीं जाणां आमच्या हात शेवटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे सोबे येता. आमची चिंतना भावना आमी ताचे सरशी दवरली म्हणटोच तो ती स्पश्टपणी आमकां दाखयता कितें चलता पळय तें तातूंत. ही जाणवाय तो आमकां दिता पवित्र आत्म्याच्या आसण्यांत. आनी मागीर आमी ताचे वाटेन अदीक आनी अदीक आमची चिंतना उतरां कोन्यो घडून हाडूंक ताका सहकार करीत आसता.